पुलाचेर फोंड पडपाक लागल्यात. उपरांत अटल सेतू चर्चेत आयला. केबल स्टँड पूल अपघाताची सुवात जावन रावल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मान्य केला. सासणाचो उपाय येना तो मेरेन हो पूल येरादारेक बंद करचो ताणें मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां. कितें जालां हाची आदी चवकशी करून यंत्रणा कामाक लावया, मागीर कृती करची. शेवटाक मनशाची जीण म्हत्वाची, खंवटेन सांगलें. रिक्वेस्ट केला की अटल सेतू सध्या बंद दवरचो. लेट अस इन्वेस्टिगेट वॉट हॅज हॅपन्ड. लेट अस पुट द ड्यू एजन्सीज ऑन वर्क. लेट अस अंडरस्टँड वॉट नीड्स टू बी डन अँड ॲक्ट. कित्याक शेवटी ह्युमन लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनीथिंग एल्स. अटल सेतूचे कंडिशन त्या एरियेन पळयलें जाल्यार इट बिकम हायली एक्सिडेंटल प्रोन आनी डेली हांव स्वता म्हाका एक्सिडेंट जावपाक चुकला. So there are instances which we have faced ourselves. It is not for somebody else to tell us. And CM also is of the similar view. I think yes आणि कितें तरी जातलें. पूण अटल सेतूचे थंय जें जालां इट इज रिपिटेटिव्ह एंड वी समथींग सम फर्म एक्शन नीड्स टू बी टेकन. जेन्ना आमी एक्सिडेंट जावंक शकता विथ इन ह्युमन लायफ दॅट इज द मॅक्झिमम थिंग वीच वी नीड टू सेव. ताज्या खातीर म्हाका बंद दवरचो पडटलो. रिपेर करून सारको करून वी नीड टू ओपन अप एंड इन्वेस्टिगेट वाय दीस थिंग्स आर हॅपनिंग. कित्याक दीस इज रिपिटेटिवली हॅपनिंग इन द सेम लोकेशन. सो कितें जालां तें पळोवन थंय ड्यू करेक्शन्स केल्यार म्हाका दिसता इट वील हॅपन. नाल्यार तें चालूच उरतलें. ती चालना करपाक आतां ट्युरिजम कमी आसा, पावस आसा, आनी दीस इज अ रायट टायम फॉर अस टू एन्श्युअर दॅट वी फायंड द फॉल्ट अँड रेक्टिफाय इट. सो post season when actually tourism starts well or other activities start, today we can afford to use the two bridges and Atal Setu जे कितें आसा जाल्यार करूंक शकता.